थिवेचो आदलो आमदार किरण कांदोळकार सद्याक व्यवसायात बिझी. घरकन्न झडपी आशिल्ल्यान लोकांकडे गाठी भेटी जातात. सद्या कार्य म्हणल्यार जो व्यवसाय जो आहा सुपर मार्केट्स आहा, मागीर 4-5 तरेच्यो म्हाजे कडेन एजन्सीज आहा, नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिब्युटर आहा. सो आमी ते डिस्ट्रिब्युटरशीप जी आहा तितून आमचो टायम वयता. बाकीचे सुपर मार्केट्स आहा आमची तितून आमचो टायम वयता. आनी बाकीचो उरलेलो आहा तो जे लोक सांजच्या टायमार जो हांव लोकांक लागून उपलब्ध आसता. लोक आपले बारीक मोठे कितें प्रश्न घेवन येता त्या संदर्भान तेंचे फुलफील घरकान झेडपी आसलेल्या कारणान त्या संदर्भान लोक येतात. सो तेंचें कितें जाता ते परी जे एडमिनिस्ट्रेटीव ऑफिसान कितें कार्य आसलें जाल्यार आमचे कडेन घडटा ते परी आमी फुलफील करतात. 2027 थिवेसावन विधानसभा वेंचणूक लडोवपाचो खंय विचार आसा? विधानसभा इलेक्शन जे आहा 2027 जे जातलें ते हांव थिवी मतदारसंघांतसून कॉन्टेस्ट करतलो अशें म्हणून तमाम म्हाजे जे कार्यकर्ते आहा. फाटले फावटी आमी जे थोड्यो मिस्टेकी केल्यो ह्यो परतून ना रिपीट करतात. थिवी मतदारसंघांतसून तेजो सद्या तरी आमी इंडिपेंडंट आहा. इंडिपेंडंट म्हणून थिवी मतदारसंघांतसून इलेक्शन कॉन्टेस्ट करचें अशी म्हजी आनी सगळ्या आमच्या तमाम कार्यकर्त्यांची इच्छा आसा. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फडते.